Hebrew chapter 11 verse 6. तरी पूण बावार्थाविणे कोणाच्यानी देवाक मानवूंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतेल्यान देण आसा आनी आपणाक सोदतेल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातये जाय. Proverbs chapter 15 verse 29. सर्वेस्पोर सगळ्या मनशांतावन पयस आसा, पूण प्रामाणीक मनशाचे प्रार्थना तो आयकता. Isaiah chapter 41 verse 13. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां, हांव तुका सांगतां, येनाका, हांव तुका आदार दितलो. 111. Alleluia. प्रामाणीक मनशाच्या जमतेंत लोकांच्या सभेंत सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सरीसपराची स्तुती करतां. सरीसपराची कृत्या वर्ती तांचो मोग करतेल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. ताणें केलां तें सगळे महिमेन परजळटा. ताची नितीवंतपण ससनाक तगता. आपल्या विस्मीत असो उडास तो आमकां उरासो करता. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार. आपणा भिवून चलतल्यांक तो जीव खावंक दिता. आपलो करार तो सदांच मनांत दवरता. आपल्या परजेक राष्ट्रध्वज दायज दिवंक आपल्या कृत्याची पदवी तिका तो दाखयता. ताच्या हाताची कृत्या परगडतात सत आनी नीत. सगळे ताचे आदेश विश्वासाक योग्य. ससनाच्या ससनाक तारायिल्लेले, सतान आनी प्रामाणीकपणान घडलेले आपल्या परजेक ताणें सडवून धाडली. आपलो करार ताणें ससनाक स्थापीत केलो. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव. सरेस्पराची भिरांत चणवायचे मूळ. तिचे प्रमाणे जी येतात ती शाणी. ताची स्तुती तकता सदांच सर्वता.